पर्रीकार सरकारान लोकायुक्त कायद्यांत बदल केले, सगळे गोंयांत बोवाळ जालो, हे बदल सारके न्हय. हे बदल अशे तरेन केल्यात की त्या बदलाक लागून भ्रश्टाचार उणो जावपा वाट्याचो भ्रश्टाचार वाडटलो आनी लोकांची चळवळ सुरू जाली. आम आदमी पार्टी म्हणजे अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण हांणी सुरू केल्ली पार्टी पयलीं टीम अण्णा म्हणटाले, म्हणजे अण्णा हजारे बरोबर हे सगळे आशिल्ले. मागीर एका थोड्या लोकांनी वेगळी राजकीय पक्ष वेगळो राजकीय पक्ष सुरू केलो, तो आम आदमी पार्टी. तातूंत अरविंद केजरीवाल बी ते आसात. त्या पार्टीचो दिनेश वाघेला गव्हर्नरा वचून मेळ्ळो आनी गव्हर्नराक सांगलें बाबा हे बदल केल्याक तातूंत तूं सही करनाका म्हणून. आतां गव्हर्नराक अशें सांगलें पूण गव्हर्नर आपूण सही करना अशें कांय म्हणतो ना आनी सही करताय अशें कांय म्हणतो ना. तो म्हणटा कायद्यान जें शक्य आसा आनी जें करपा जाय तें आपूण करतलो. सादारण हे सगळे गव्हर्नर अशेंच उत्तर दितले. म्हणून गव्हर्नरा कडेन गेलो आनी अशें कर तशें कर म्हणून सांगलें म्हणून तें कितलें उपयोगी पडटलें हाचो विचार करपा जाय. कारण गव्हर्नर म्हणटा ती एक इंडिपेंडंट अथॉरिटी न्हय, ती सामकी स्वतंत्र खंय अधिकार नासता ताका. तो जे कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स आसता, चीफ मिनिस्टर, कॅबिनेट बी हे सगळे आसता, ते कितें पळय थारायतात न्ही ताजेर आदारून ताणें कारवाय करपाची आसता. हे संविधाना प्रमाणे घटने प्रमाणे म्हणटकर तांणी एक कितें केलें आनी गव्हर्नर म्हणना तुवें तशें करपा जायना, हांव सांगता तशें कर अशें गव्हर्नरान म्हणपा जायना असो खंयचोच गव्हर्नर म्हणना. थोडे गव्हर्नर जे म्हणटा थंय झगडी सुरू जाता आनी ती झगडी मागीर चड पेटतात. म्हणटकर हें पळय आसा न्ही ते कमी करपाक जाय लोकांनी. जे लोक भ्रश्टाचारा आड झगडटात तांणी गव्हर्नरा कडेन वचपाचें कमी करपाक जाय, कारण ताचो व्हडलोसो उपयोग जायना. आनी मुख्यमंत्र्या कडेन चड वचपाक जाय. जो राजकीय पक्ष आसा, सत्ताधारी पक्ष आसा ताजे कडेन चड वचपाक जाय आनी थंय चळवळ करपाक जाय. ती इंडिया अगेन्स्ट करप्शन म्हणजे जो हाजे सकयल उजनी आसा, अण्णा हजारेचे सकयल उजनी आसा, त्या पक्षांतल्या लोकांनी मुख्यमंत्र्याक मेळून ताजे कडेन भासाभास करून बरी गजाल केल्या. आनी ही भासाभास अशीच चालू दवरची आनी आमचें उद्दिश्ट सफल जाय पर्यंत ती भासाभास चालू दवरची, चळवळ चालू दवरची. आनी 10 तारखेक व्हडली मिटींग जातली भ्रश्टाचारा विरोधी अशें म्हणून हाणें आमच्या आप म्हणजे आम आदमी पार्टी, ताका आप म्हणटात, आम आदमी पार्टीन जाहीर केलां. आतां हांव म्हणटा की सगळ्यां परस चड म्हत्वाचें म्हणजे लोकांक बाबा समजावन सांगपा जाय बाबा हें कितें जालां म्हणून. पयली गजाल म्हणजे पनिशमेंट. हाजे पयलीं हाजेर हांव उलयलां बाबा ही ख्यास्त पळय घालून दिल्या पळय न्ही, ती ख्यास्त पळयल्यार कोणूच तुका कोणाचेच आड काळगाळ करचो ना सामकें. म्हणजे आपूण ह्या भानगडीत कित्याक पडा काय म्हणून 3 वर्सां पर्यंत बंदखणीत वचपाची शक्यताय, नाजाल्यार 1 लाख ते 10 लाख पर्यंत दंड भरपाची शक्यताय. ह्यो भानगडी जाय कोणाक, आपूण कुशीन आशिल्लो बरो अशें म्हणून प्रत्येक जाण रावतलो. सगल्यांनी माथें मारून ह्यो पनिशमेंट कमी करून घेवपाक जाय. ही शिक्षा पळय, ही ख्यास्त पळय आसा न्ही ती कमी करून घेवपाक जाय. दुसरी गजाल, आतां लोकायुक्तान चवकशी सुरू केली. चवकशी सुरू करून एक तर लोकांनी कागाळ करून चवकशी केल्या, वो आपल्याकच दिसलें अमके अमको मंत्री भ्रश्टाचार करता ताजेर चवकशी सुरू करची अशें म्हणून ते लोकायुक्ताक दिसलें. ताणें सुरू करपाक जाता. ताणें सुरू करून ताणें थारायलें की बाबा हय हाजेर कागाळ आशिल्ली ती खरी आनी ताजेर आरोप आशिल्ले ते सगळे सिद्ध जाले. मागीर फुडें कितें, आतां कायद्या प्रमाणे तो सरकाराक शिफारस धाडटा अशें करा तशें करा, तशें करपाक जायना. सरकाराक शिफारस धाडल्यार ते खंयचे खंय पावतले. आनीक तुमकां खबर आसा सरकारांत फायली जर पडचत, थोड्या फायलीक पांय आसतात, थोड्या फायलीक पांय आसता आनी कितें जाता रातोरात त्यो फायली गायब जातात, नाच जातात, खंय तरी पळून वतात. फाटीं खाण मंत्रालयांत, खाण खात्यांत अश्यो 2-3 फायली ना जाल्ल्यो, त्यो मेळ्ळ्यो काय आयल्यो काय परतून खबर ना, पूण तेन्ना तो बोवाळ जाल्लो त्यो ना जाल्यो म्हणून. म्हणटकच अश्यो जर लोकायुक्तान धाडिल्ल्यो फायली ना जावपा लागत मागीर करतलो कितें तूं, भ्रश्टाचार खंयच्यान उणो जातलो. ते काडून उडोवपा जाय. आनीक लोकायुक्ताक ते पावर दिवपा जाय. बाबा लोकायुक्ताक दिसता की अमको मंत्री वो भ्रश्ट, ताजो भ्रश्टाचार आरोप सिद्ध जालो जाल्यार ताका कोर्टांत व्हरपा जाय आनी ख्यास्त करून घेवपा जाय. CBI ते करता. आतां CBI जो आसा, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, ते लोकायुक्ताच्याकी चड पावरफूल आसप काय कमी पावरफूल आसप. लोकायुक्त ताच्याकी चड पावरफूल आसपाक जाय. जो पावर CBIक आसा पळय न्ही, कमीत कमीत तो लोकायुक्ताक आसपाक जाय. कमीत कमीत
जमल्यार ताज्याकी चड म्हणटकच लोकायुक्तान कितें करपा जाय आपणें जर सिद्ध केलें कोणाचेरी कोणी भ्रश्ट आसा म्हणून जर सिद्ध जालो जाल्यार कोर्टान वचपाक जाय शिक्षा करून ताका घेवपा जाय बरें कोर्टान धाडटकर जालें कितें तेवटेन मंत्री आसा तो आपलें काम करीत आसा तो आपले भानगडी करीत आसा तशें जावपा जायना लोकायुक्तान खंयच्याय मंत्र्याक खंयच्याय MLA कोणाकय कोर्टान जसो व्हेलो की ताजेर आरोप आसा ते सिद्ध जाले प्रायमा फासी प्रूव्ड म्हणून आनी आतां ताका शिक्षा करपाक आमी कोर्टाक व्हरता म्हणून सरकाराक रिपोर्ट धाडपा जाय आनी सरकारान ते मंत्र्याक काडून उडोवपा जाय आनी मुख्यमंत्र्या आड जर अशी कागाळ जायत मुख्यमंत्र्या आड केस लोकायुक्तान कोर्टान घालत जाल्यार गव्हर्नरान मुख्यमंत्र्या काडून उडोवपा जाय काडून उडोवपा जायना ताणें रिजायन करपा जायना घटनेंत अशें बरयलां म्हूण बरयल्लें आसत पूण प्रत्येक कायद्याक 2-3 पळवाटो आसता नंबर 1 नंबर 2 हाजे पयलीं मुख्यमंत्र्यांनी हें करूं ना राजिनामे दिवना महाराष्ट्रांत आनी कर्नाटकांत दोनी कडल्यान मुख्यमंत्र्याक कदेला वयल्यान दिवचें पडलां आतां कशें देंवलां तें तुमी याद करून पळयात प्रत्येकाक वेगळो वेगळो इतिहास आसा पूण जाय जाल्यार सगळ्यो गजाली करपाक जातात आनी अशें केले शिवाय तो भ्रश्टाचार तो कमी जावचो ना आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे लोकांनी हाजे फाटल्यान लागपाक जाय 2 दीस बोवाळ जातलो तो कायदो सही जातलो आनी मागीर कांयच जावचें ना लोकांनी हें घेवन फुडें वचपाक जाय जशें आमी रिजनल पॅना वेळार केल्ले जशें आमी SEZ वेळार केल्ले तशेंच आमी हे भ्रश्टाचाराच्या विशयांत करपाक जाय खंयचोय विशय लोकशायेंत ताजो परसू केलो ताजे फाटीं लागून तो करून घेतले बगर तें कांय जावपाचें ना 2 दीस भासाभास केली वगैरे रावले मागीर आनी कितें तरी खंय जालें ताजे फाटल्यान लागले अशें करपाक जायना देखून तुगेलो आप पार्टी म्हणजे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवालाची ते वटेन इंडिया अगेन्स्ट करप्शन आनी कोणी बिगर सरकारी संस्था गोंयांत आसल्यार ज्यो भ्रश्टाचारा विरुद्ध झगडटात सगळ्यांनी एक कडेन येवन ही चळवळ सुरू करची आनी आमकां एक बरो कायदो घेवन दिवचो सरकाराक सांगपाचें की बरो कायदो हाड म्हणून आमचें सरकार आसा तें निवळ सरकार म्हणून आमकां खबर आसा आमचो मुख्यमंत्री निवळ म्हणून खबर आसा पूण आमी म्हणलें तशें पेडणेन जर वचपा जाय काणकोण वटेन वचून उपयोग ना काणकोण जर वचपा जाय पेडणे वटेन वचून उपयोग ना वास्को जर वचपा जाय सांग्या वटेन वचून उपयोग ना जे उद्दिश्ट आपल्याक साध्य करपा जाय तेच उद्दिश्टाचे वटेन वचपाक जाय सद्या सरकार तें वचना तर ते दृश्टीन वचपा सारकी परिस्थिती निर्माण करपा जाय लोकांनी ताच्या फाटल्यान लागपा जाय हो जालो आमचो भ्रश्टाचाराचो विशय गांवकारांनो जायात जागे आमचो तिसरो विशय आसा सरकारी नोकरी फट डिग्री पैसे दिवन सरकारी नोकरी विकती घेवपाच्यो वगैरे वगैरे तुझ्या कडेन आसात जाल्यार फट दाखले फट डिग्री तुझ्या कडेन आसात जाल्यार फट दाखले फट डिग्री पैसे दिवन घे विकत सरकारी नोकरी पैसे दिवन घे विकत सरकारी नोकरी फाटल्या खेपाचो पळय मिनिस्टर आशिल्लो आय एम गोईंग ऑन द रेकॉर्ड ऑफ द हावस चर्चिल आलेमांव ताणें जें धुमशेण घाला पळय PWDन ते धुमशेण अजुनूय जाग्यार येवं ना आतां म्हायती सांगता इवन इंजिनियर घेतले पळय तो हाणेंच लोकांक धाडले ते डुप्लिकेट पळय आमी धरला पळय हांगा बोगस सर्टिफिकेट दिता ही इज टू डायरेक्ट इन टू देम फॉर गेटींग सर्टिफिकेट बोगस घेवन PWDन भितर इंजिनियर घुसलेले वी आर व्हेरीफायींग देम त्यामुळे सरकार ह्या विशयाचेर सिरियसली कन्सिडर करता आनी म्हाका दिसता 1 म्हयनो 2 म्हयन्या भितर निर्णय जातलो की ऑल RRs will be amended to make it compulsory that qualification shall be fully attended class qualification. ते म्हणजे ओपन युनिवर्सिटीच्यान एक्सटर्नल केल्लें क्वॉलिफिकेशन त्या RRाक वॅलीड जावचें ना. पयर आमच्या मुख्यमंत्र्यान चर्चिलाचेर आरोप केले की PWDंत खुबशे इंजिनियर फटीच्यो डिग्री दाखोवन भितर सरले तांकां नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो मागीर चर्चिल म्हणटा तूं अशें म्हणटा तांची नांवां सांग जाल्यार आमकां कशें कळटलें कोण भितर सरल्यात ते मागीर आपूण सांगता तुका चर्चिल पळय आसा न्ही तो प्रामाणीक मनीस तो फट उलयना प्रुडंटाचेर एकदां इंटरव्यू दितना ताणें सांगलें की आपल्याक जर लोकांनी 5 रुपया दीत आपूण तातूंतले 4 रुपया लोकांक परतून दिता लोकां खातीर खर्च करता म्हणजे 1 रुपया आपल्या खातीर दवरता म्हणजे
20% आपल्या खातीर दवरता अशें म्हणून. अशें तुका खंयचेच मंत्री भारतांत सांगत, टीव्हीचेर सगळे लाखांनी लोकां उजीर अशें सांगत की बाबा हांव 20% पयशे घेता म्हणून. आनी गोंयची मजा म्हणजे गोंयचो स्पेशल स्टेटस हो तो तशें म्हणून बसून तो पावरांत उरलो आनी तेणें PWD मिनिस्टर करून ते कदेलाचेर बसून ते खातें चलयलें. तशें म्हणून लेगीत कोणेंच ताका असो भायर चल बाबा तूं भ्रश्ट तुका आमी दवरपाक शकना अशें म्हणून सांगलें ना. ती गजाल कुशीन दवरया. मागीर असेंब्लींत डिस्कशन जालें आनी थंय फटीच्यो डिग्री विकत्यो घेतात. खंयचे तरी इन्स्टिट्यूशन आशिल्ले ताका पुलिसांनी धरले आनी फटीच्यो डिग्री विकत्यो घेतात आनी सरकारी नोकऱ्यांत भितर सरता म्हणून हाज्या फुडें असलीं इन्स्टिट्यूशन जी आयल्या ओपन युनिवर्सिटी म्हण आयल्या आनी खंयची इन्स्टिट्यूशन आयल्या सगळे कडल्यान डिग्री घेतात. ते सगळ्यो सरकार मानचो ना. सरकार ताका रिकग्नायज करतो ना. फक्त युनिवर्सिटीन कॉलेजां रिकग्नायज केल्या मान्यताय दिल्या तांच्यो डिग्री आपूण घेतलो. म्हणजे दिसपट्टे लोक बसून कश्ट काडून शिकतात आनी परीक्षा पास जातात त्योच डिग्री आमी मानून घेतले. त्याच डिग्र्यांच्या आदारान आमी सरकारी नोकरी दितले अशें पर्रीकारान म्हणलें. सगळ्यात बरो उपाय म्हणजे अशें जे खंय कोणी सरकारी नोकरी चोरयेन घेतात, चिकाना करून घेतात आनी सरकाराक दुबाव मारता आनी तांचेर चवकशी सुरू जाता. चवकशी सुरू जाल्या बरोबर तांची नांवां सगळीं वेबसायटीन घालपाक जाय. सेंट्रल गव्हर्मेंटांत सेंट्रल विजिलन्स कमिशन म्हणून आसा, इज अ कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी. घटनेच्या सकयल ही फॉर्म जाल्ली ऑथॉरिटी. त्या ऑथॉरिटीन सुरवात केली की भारत सरकारांत सामके सिनियर IAS ऑफिसर आनी सामके वरिश्ठ IPS ऑफिसर अशे जे आसा सेक्रेटरी जॉयंट सेक्रेटरी बी तांच्या आड भ्रश्टाचाराची कागाळ कोणें केल्यार आनी तांचेर आरोप जर ताची चवकशी जर जाता जायत तांचे चवकशींत कितेंय तरी मुळावें तातूंत कितें तरी मेळ्ळें जायत प्रिलिमिनरी एविडन्स मुळावो पुरावो कितें तरी मेळ्ळो जायत जाल्यार ते सगळे वेबसायटीन घालपाची सुरवात केली. हेतू हो की अशी वेबसायटीन घालतकच लोकांक थोडी लज जातली आनी लोकांचे लजेन तरी भ्रश्टाचार इल्लो उणो जावपाक शकता असो हो हेतू. अशें गोंय सरकारान करचें. सगळे डिपार्टमेंटांनी सुरवात करची म्हणटकर हो भ्रश्टाचार इल्लो कमी जावपाक शकता. आनीक एक गजाल म्हणजे गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ही सगळी भानगड जाता कित्याक तर तुमी डायरेक्टली रिक्रूट करतात, सरळ लोकांक घेतात सरकारी नोकरी. तशें घेवपाक जायना. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आसा तो वेचून काडटा आनी सरकाराक शिफारस करता अमके लोकांक तुमी नोकरी दियात म्हणून. सरकाराचे मंत्री थोड्या वेळा कितें करतात ते नापून दवरतात आनी त्या लोकांक रकाद धाडटा की तूं अमके पयशे दी मागीर तुका आमी अपॉयंटमेंट ऑर्डर दिता म्हणून. अशें जालां आनी अशें आमचे कडेन जाल्ल्याची माहिती आसा. म्हणटकर हें पळय आसा पळय न्ही तशें जावपाक जायना. सरकारान ऑर्डर करपाक जाय की पब्लीक सर्वीस कमिशनान ऑर्डर दिना फुडें शिफारस करना फुडें सरकारान ताबडतोब तांकां अपॉयंटमेंट ऑर्डर दिवपाक जाय, अपॉयंटमेंट पत्र दिवपाक जाय तुमकां आमकां आमी नेमले म्हणून. दुसरी गजाल आनी सकयल्ले लेवलीचे जे आसा म्हणजे क्लास 3 and 4 तांकां आनी कांयच कशीच रिक्रुटमेंट करपाची कांयच पद्दत ना. प्रत्येक डिपार्टमेंट आपले करीत करता. ते सरकारान तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणून सुरवात करची. आमचे मुख्यमंत्र्यान फाटीं खंयचे तरी एका फंक्शनान सांगिल्लें की आमी अशें करतले म्हणून. तर तें अजून करूं ना तर ती ताबडतोब सुरवात करची आनी सगळे लोवर लेवलचे सकयल्ले पावंड्या वयले जे सरकारी नोकर आसा तांची वेंचणूक आनी तांची शिफारस ते मंडळान करपाची आनी मागीर सरकारान तांकां ताबडतोब नेमणूक करपाची. अशें जर केलें जायत बाकी खूब स्टेटींनी अशें आसा अशें जर गोंयांत केलें जायत जाल्यार हो सरकारी नोकरेंतलो जो भ्रश्टाचार आसा तो खूब कमी जातलो. म्हणटकर मागीर चर्चील चड भ्रश्ट काय आनी कोण चड भ्रश्ट कारण कितले नोकर भितर चल्ले कितले नोकर भायर सरले हो प्रश्नच येवचो ना. भ्रश्टाचार नोकरेंतलो खूब कमी जातलो. हो जालो आमचो तिसरो विशय. आयज आमचे विशय हांगाच सोंपतात. आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. देव बरें करूं. तुमी पळयत रावात प्रुडंट मिडिया, पळयत रावात जायात जागे. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे